म्हापशा श्री बोडगेश्वर देवाच्या जात्रेक शुक्रारच्यान सुरवात जाता, पूण देवळाच्या आवारांत उबारिल्ले जायंट व्हील्स आनी हेर मनरिजवण रायड्स एनओसी आनी हेर सुरक्षा परवाने नाशिल्ल्यान अधिकाऱ्यांनी सील केल्यात. पूण आमचे कडेन सगळीं कागदपत्रां आसून लेगीत सील कित्याक केले? आपूण स्वताच घुस्पला. लायसन्स बेकायदेशीर आशिल्ले जाल्यार ह्यो मनरिजवण रायड्स बंद उडोवपाक जाय आशिल्ल्यो, सील करपाची गरज नाशिल्ली अशें जायंट्स व्हीलाचो धनी सुनील हो सांगता. पळयात. आमी सगळ्याक इन्वर्टाक फॉरवर्ड केलो आहे लायसन्साक आनी वी हॅड इश्यूड आमगे लायसन्स जी आहे ती सगळी लायन तेमकां फॉरवर्ड केला. सो आतां सडनली हे पयर आमकां 2 दीस काम हाडायलोले तर आमकां काम कोणाक म्हणल्यार आमकां काम बंद दवरले रिस्पेक्ट दिवन. मागीर ते आमगे फायरा बियरा प्रोसिजर जातकच आमचे व्हरून पुलीस स्टेशनार दिले. ताजे उपरांत काम चालू जालें. आतां सडनली हे येवन सील केलें म्हणल्यार शॉकिंग लायक. अशें केलें जाल्यार कोण येता जात्रेक? तुमच्याकडे खंयचे लायसन्स बीन लेक जाताले म्हणून ही No, एक्शन we घेतला? got everything. If mine was this license कितें उणें आसलोलें जाल्यार आयज ऑल ओव्हर इंडिया हांव करता. आतां मगे हिंगा वास्को चालू आहा, जलपरी, लंडन ब्रिज, दॅट्स मायन. आय कॅन शो यू द व्हिडिओ. तुम्ही म्हटले की अचानक येऊन सील मारलो त्यान पयलीं तुमकां कितें प्रायर नोटीस बीन दिल्ली? प्रायर नोटीस कांय ना. प्रायर नोटीस तेमी सांगलेलें की लायसन्स इश्यू जातलो चालू करपाक. सो वी रिक्वायर्ड टाइम एटलीस्ट 10 days to fit these things. In advance we come. If they say your license are illegal, so we can stop. No need of sealing this. या रिगार्डिंग तुम्ही ऑथॉरिटीजांक क्वेश्चन केल्लो कित्याक केला? Yeah, I asked who had come, the person. They said, don't ask us, we don't want to argue also. Then I said, okay, no problem. सो तुमकां काय रिझन सांगूंक ना? No reason. सो आता आख्खी जी 8 दिसांची जात्रा आसा तेका म्हटल्यार जायंट व्हील और बाकीचे कितें गेम्स आसा कांयच दिसचे ना आमकां? आता म्हाका काय खबर ना. ते you can ask for the collector. Some NGOs, they had opposed. I don't know why. कोणी केला खबर आसा? ते कोण NGO गे नाव आहे नो? कंप्लेंट केला? No, खबर ना म्हाका. I don't know actually what's the point. Like I am also confused. फाल्याच्यान बोडगेश्वराच्या जात्रेक सुरुवात जाता आणि ह्या जात्रेचे प्रमुख आकर्षण म्हटल्यार याची फेरी जावन आसा जात्रेची. आणि फर्स्ट टाइमूच ह्या फेरयेक 2 जायंट व्हील जे असले ते हाडपाक आयिल्ले. आणि आयज 1 तारखेक वर्धापन दीस जो बोडगेणीचो जावन आसा त्याच दिसा हांगासले जे 2 जायंट व्हील आसात तशेंच बाकीचे जे गेम्स आसात कितें आसात ते एडिशनल कलेक्टराच्या ऑर्डरानुसार हांगासर सील करपाक आयला. हे सील कितले दीस मेरेन उरतले कितें जातले याची इन्फॉर्मेशन आमकां अजून मेळ्ळी ना. कारण जेन्ना आमी हांगासले ऑथॉरिटीज आसले तेंच्या कडेन हो प्रश्न मांडलो, तेंच्यांनी आमकां फक्त इतलेच आन्सर दिले की आमकां हायर जी ऑथॉरिटी आसा त्यांच्या ऑर्डरी अकॉर्डिंग आमी हो सील जो आसा तो मारलेलो आसा. आणि तशेंच जेन्ना हे जे जायंट व्हील आसा ताचो ओनर सुनील पुलासो तांकां आमी विचारले, तेंचें सुद्दां उत्तर अशेंच आसलें की कोणाचोच हे काय आसनासतना फक्त डिरेक्टली जे येवन आसा ते ऑफिशियल्स तेंच्यांनी सील करून आज ते हांगासल्यान गेलेलेच.